त्या जेवणात ताणें सॅक्रिफीस घडलो आणि तो सॅक्रिफीस सबारांक आमकां आयच्या दिसा सकाळी मिसाच्या पवित्र बलिदानांत योकारिस्ता मारिफात ताकाच सेवचे भाग ताणें फावो करून दिल्ल्या खातीर ताका आमी अर्गां दिता आसतना ह्या वेळार आमकांच आमी संपूर्ण रितीन कांयच बाकी दवरिनासतना जेजूच्या हातान समर्पून दिवया कित्याक आमचेच तकी आमी कितेंच करूंक शकना पूण जेन्ना आमकांच आमी परिपूर्ण रितीन खाली करता त्या दळा जेजू ताचो बसयल्लो पवित्रत्मो आमचेर धाडटा आणि ताच्या पवित्रत्म्याच्या प्रेरणाखाल ताच्या पवित्रत्म्याच्या आदाराखाल हांव आणि तुम्ही बरी जिणी जिवंक शकता हांव आणि तुम्ही ताका मानता तसली जिणी जिवंक शकता तर या वेळा जेजूक आमी सांगया सोम्या आमी अस्कत सोम्या आमच्या चिंतांत आमच्या सोबतान आमच्या करण्यात आमी पेल्याक दुखयला त्या पेल्याक दुखयल्या वरवीं तुका आमी दुखयला सोम्या आमची काकुळट कर सोम्या तुझ्या भोव पवित्र अमोलीक रक्तान आमच्या माथ्यांच्या केसांतावन आमच्या पायाच्या तळपर्यंत तुझ्या त्याच अमोलीक रक्तान आमकां धुवन नितळ कर सोम्या बोकळाचीस दुवी हिमा बरी आमकां कर जेसू तुझ्या पवित्रत्म्यान आमकां तूं घड कर जेसू तुझ्या बसयल्ल्या दैवीक आत्म्यान आमची जिवीत तूं भर जेसू जेजून बसयल्ल्या दैवीक आत्म्या आमच्या मजत धरा आमच्या पाराक लिता देवोन तूं ये आमचेर ह्या वक्ता आमकां तुजी गरज आसा पवित्रत्म्या जेजूचे उतर आमी स्वीकार करूंक जेजूचे उतर आमच्या काळजांत आमी ते रोंबोवन दवरूंक जेजूच्या उतरा प्रमाणे जेजूच्या उतराक साक्ष जावन जियोंक जाय आमकां आदार तुजो पवित्रत्म्या ये तूं आमचे थंय पवित्रत्म्या ये सक्कडी आमी देवाच्या पवित्रत्म्या आमचेर तूं देवोन ये म्हणलें गीत आमचे हात आमी उसोन आमकांच खाली आमी कितेंच न्ही म्हणलें जेजू मुखार आमी सत उगडा पेकन आमकांच आमी खाली आमी कितेंच न्ही म्हणून आमचे हात आमी उक्ते करून जेजूक आमी सांगया आनी ह्या गायना मारिफात पवित्रत्वाची मजत आमी मागया देवाच्या पवित्रत्म्या आमचेर देवोन ये देवाच्या पवित्रत्म्या आमचेर देवोन ये नितळ कर निर्मळ कर पवित्र कर कुरफेन भर देवाच्या पवित्रत्म्या आमचेर देवोन ये सक्कडी आमी आतां मुचेर देवोन ये म्हणून लालेवन पवित्रत्म्याक आमच्या जिवितांत आमी उलो मारया देवाच्या पवित्रत्म्या मुचेर देवोन ये देवाच्या पवित्रत्म्या मुचेर देवोन ये सचिखै दय लाभय जाणवायती भक्तीन भर देवाच्या पवित्रत्म्या
मुझे देवों ये हिरियला मशहलह हालेलुया Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Iramashiriya Rachana Mana 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 Uri Ramashiriya Rachana Mana 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 Hallelujah 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 पवित्र आत्म्या आमकां हर एकल्यांकी या वेळा अभिषेक केला ताच्या कृपेन ताणें आमकां नेटयलां आमची काळजां आमची मनां ह्या वेळा ताणें उगडल्यांत जेजूचें दैवीक उतर आमच्या काळजांत ह्या वेळार ते रिगोंक ताणें आमकां आयती केल्यांत आसता त्या उगडलेल्या काळजांत जेजूचें दैवीक उतर ह्या वेळार आमी स्वीकार करया सा लुकाचो वांजेल अवस्वर 9 वळ 23 तावन 27 पर्यंत उपरांत सोमेस्त लागीं उलोवन तो म्हणालो कोणी जर म्हजो पाटलाव करूंक कुशी व्हरता तर तो आपणाकच इन्कार करूं आपलो कुरीस दिसान दीस उखोवन घेवं आनी म्हज्या फाटल्यान येवं जो कोण आपलो जीव वांचोवंक सोदता तो आपलो जीव होगडायता पूण जो कोण म्हजे पासत आपलो जीव होगडायता तो आपलो जीव निजायकी वाटयता मनशान आपलो जीव होगडावन वा आपणाचो नाश करून सगळो संवसार जोडलो म्हणया हातूं तर ताका कितें फायदो जो कोण म्हाका जावं म्हज्या उतरांक जावं लसता ताका मनशापुती आपल्या बापाचे आनी भाग्यवंत दुताचे महिमेन येताना ताका लसतालो सतस हांव तुमकां सांगता हांगा हजार आसले थोडे जण देवाचे राज्य पळयले करीत मोरोंक पावचे नात देवाचे उतर हे देवाचे वडुपकार प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. जेजू करगा Jesu करगांव हालेलुया Hallelujah. अर्गा तुका सोम्या जेजू अर्गां तुका सोम्या जेजू नामान तुका सोम्या जेजू नामान तुका सोम्या जेजू प्रणाम तुका सोम्या जेजू प्रणाम तुका सोम्या जेजू तीन वाजता तुका सोम्या जेजू दिन वाजतां तुका सोम्या जेजू महिमा तुका सोम्या जेजू महिमा तुका सोम्या जेजू होजाना तुका सोम्या जेजू
Hosanna tuka somia Jesu. जय जय तुका सोम्या जेजू. Jai Jai tuka somia Jesu. तू जाऊन असाय दाखवाल जेजू. तू जाऊन असाय दाखवाल Jesu. तू जाऊन असाय आमचो तारोक जेजू. तू जाऊन असाय आमचो तारोक Jesu. तू जाऊन असाय आमचे तारण जेजू. तू जाऊन असाय आमचें तारण Jesu. तू जाऊन असाय आमचो जैत जेजू. तू जाऊन असाय आमचो जैत Jesu. तू जाऊन असाय आमच्या जिविताचे समाधान जेजू. तू जाऊन असाय आमचे जिविताचे समाधान Jesu. तू जाऊन असाय शांतीचो कुंवर जेजू. तू जाऊन असाय शांतीचो कुंवर Jesu. तू जाऊन असाय आमचो मोग जेजू. तू जाऊन असाय आमचो मोग Jesu. अर्गां तुका जेजू. अर्गान तुका Jesu. लाभ तुका जेजू. पगलाप तुका Jesu. वय म्हज्या मोगाच्या भाऊ भयणीनो, आमी हर एकल्यानी केदाळा तरी व्हडा उमेदीन हे गीत गायला आसतलें. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. वयनिंगे वडा उमेदीन गायला मु हे गीत. वय तर हे गीत कितें म्हणटा, हांवें जेजूचो पाटलाव करूंक निचेव केला म्हूण हे गायन म्हणटा. हांगासर जमलेल्या आमी सर्वांनी जेजूचो पाटलाव करो निचेव केला गिना केला न्ही. आमकां हर एकल्यांकी जेजूचो खरेपणी पाटलाव करूंक मोन आसा न्ही. मोगाच्या भाऊ भयणीनो, जेजूचो खरेपणी पाटलाव करचें तितले सलीस या तितले इजी न्ही. आमी चिंता जावंक पुरो जेजूचो पाटलाव करचें म्हळ्यार मस्त इजी, बारीस इजी, सलीस म्हणून. फकत मागणी, नोवेना, सांजेचो तेस, आयताराचे मीस असली भक्तीपणां पाळिल्ल्या वरवीं मात्र आमी जेजूचो पाटलाव केल्ल्या बरी जायना. सबार जाणांच्या मोतींत आसता, हांव जेजूचो खरो पाटलावदार, हांव मस्त मागणे करता, हांव सदांय मिसाक वेता, हांव तवळ कुमसार जाता, त्या देखून हांव जेजूचो खरो पाटलावदार. मोगाच्या भाऊ भयणीनो, ह्यो भक्ती करण्यो गरजेच्यो तरी जेजूचो पाटलाव आमी करी जय तर जेजूनच आमकां, म्हाका आनी तुमकां थोडी सासरीक जिविताची सुत्रां म्हणजे सासरीक जिविताची संगती या नियमां या रुल्स आमकां शिकयल्यात आनी आमी ती पाळोवंक जाय. तर हांवें आनी तुमी जेजूचो पाटलाव कसो करचो, हांवें आनी तुमी कशे खऱ्या रितीन जेजूचे पाटलावदार म्हूण सांगेत, ते आज हांव तुमकां 6 मेटांनी 6 स्टेप्सांत सांगूंक खुशी वता. तर जेजूचो खरो पाटलाव कसो करचो, हाका पयले सुवातेर जेजूचो हांवें आनी तुवें खऱ्या रितीन पाटलाव करीत जाल्यार पयले सुवातेर आमकांच आमी इन्कार करूंक जाय. लुकाचो वांजेल 9 वसोरात हांवें वाचलो 23 वळ. कोणी जर म्हजो पाटलाव करूंक कुशी वता तो आपणाकच इन्कार करूं. आमकांच इन्कार करचें म्हळ्यार कशें, आपणाकच इन्कार करचें म्हळ्यार हांव दोरती म्हळ्यार हांव दोरती न्ही म्हणून सांगचें गी. आपणाकच इन्कार करचें म्हळ्यार कितें, तशें म्हळ्यार म्हज्या मोगाच्या भाऊ भयणीनो, आमचे ते आसलो अहम. हर एका व्यक्ती ते एक अहम असता. अहम म्हळ्यार एक स्वार्थ, एका तराचो गर्व, एका तराचो हंकार. अहम ते आमी काडून उडोवंक जाय. म्हणजे हांवें
म्हणले स्वार्थी चिंताप आमचे ते असता असले चिंताप केदळा आमचे ते स्ट्रॉंग असता गी ते दळा आम्ही किती करूंक सोदता आम्ही नाव गौरव आणि मान आशेताव त्या वेळार जेन्ना आम्ही आमकांच गौरव मेळा जे म्हजे नाव सगळ्यांनी वयर उबारून सांगाचे म्हणून चिंतल्यार आमचो तू मान आम्ही आशयल्यार आम्ही कितें करता त्या वेळार आम्ही देवाचो पयलो उपादेश मोडता कित्याक म्हळ्यार देवाच्या कृपेचो आणि ताच्या मोगाचो आम्ही बेपर्वो करता हांवें केल्लें हांवें म्हजी म्हणली सेल्फ ग्लोरी आम्ही काण घेता आणि देवाक अर्गां दिवंक आम्ही विसरता तितलेंच न्हय आमची खुशी करूंक आम्ही सोदता आणि देवाच्या आदाराची बेपर्वा करता आणि आम्ही ताळणेक संपडता आम्ही जेजूचेंत जिवीत पळयल्यार जेजू सैमान देव तो देवच बाप पूत आणि पवित्र आत्मा तेगी मेळोन एक देव आम्ही एकच पवित्र एक देव तो सैमान देव असल्यार मनशा रूपान तो जियेताना जेजून केदाळी सेल्फ ग्लोरी घेवंक ना आपणाचीच बडाय ताणें उलोवंकच ना आणि हाका पवित्र पुस्तकात दाखलो जावन आसा सांज जुआंवचो वांजेल आम्ही वाचल्यार सांज जुआंवच्या वांजेलांत 5व्या अवस्वरांत 30 वळ अशें सांगता जेजू म्हणटा हांगासर जेजू म्हणटा म्हजेच की हांव कांयच करूंक शकना बापान म्हाका सांगलेले बरी हांव नीत करता जेजू नाव गौरव आणि लोकांनी आपणा विशांत वडवी काय उसारी जे म्हण केदिंगच ताणें आशोवंक ना परत्यान सांज जुआंवचो वांजेल 5व्या अवस्वरांत 41 वळींत जेजू अशें सांगता हांव मनशांच्या होगलापाक लबदल्लो न्हय तर जेजू देवाचो पूत सैमान देव तो जावन आसल्यार केदाळाच ताणें आपणाची होगडीक या आपणाची सेल्फ ग्लोरी ताणें आशोवंक ना ताणें बापाक मनशा सैमान तो जियेताना ताणें बापाक महिमा दिली तर हांव आनी तुमी जेजूचे खरे पाटलावदार आम्ही जायचे जाल्यार आमच्या दिसपडत्या जिवितांत आम्ही बापा पुता आणि पवित्र आत्म्याक पवित्रिंदादी एका निजा देवाक महिमा दिवन तांच्या नावाक आम्ही मान हाण आम्ही जिवंक जाय हांव तुमकां एक उदाहरण जावन जाल्ली एक गडीत सांगता जॉन न्यूटन म्हणलो ब्रिटीश सैलर तो एक बारीस गर्वी मनीस जावन आसलो जॉन न्यूटन ओके ताचे जल्म जाल्लो 4 ऑगस्ट 1725 इसवेन तो जल्मल्लो आणि 21 डिसेंबर 1807 एट द एज ऑफ 82 तो मरण पावल्लो आणि हो जॉन न्यूटन तो ब्रिटीश शिप्पाचो सैलर जावन आसलो आनी ताचें काम कितें जावन आसलें म्हळ्यार आफ्रिकाच्या गुलामांक तो ताच्या शिप्पार घेवन अमेरिका तो वचून विकतालो त्या आफ्रिकाच्या गुलामांक आणि अशें तो जायते पयशे जोडतालो आणि बारीस ग्रेस्त तो जावंक पावल्लो आपणाच्या ग्रेस्तकायेच्या बळान हांव कितेंय करूंक शकता म्हूण तो चिंततालो फकत हांवें केल्लें म्हजें म्हणल्यार गर्वान तो जियेतालो एक दीस आफ्रिकांत तो गुलामांक ताच्या शिप्पार घालून अमेरिका व्हरून वेते आसलो आणि जेन्ना ताची शिप सेल जाता ती 1748 इसवेंत ती शिप डोनेगल आयर्लंडाकडे डोनेगल म्हणल्यार त्या आयर्लंडाच्या जाग्यार पावतना कठीण वादळाक ती सांपडता इतले वादळ थंयसर येता की ती शिप बुडोवंक म्हणल्या भशेन जाता आणि ती कितले प्रयत्न करतात ती शिप कंट्रोलाक काण घेवंक आणि ती शिप कंट्रोलाक येना ते दळा म्हणसर हो जॉन न्यूटन एक नास्तिका भशेन जियेतालो क्रिस्तांव तो जावन आसल्यार
देवूच ना म्हणल्या भशेन तो जियेतलो. पूण जेन्ना ती बोट त्या डोनेगल म्हणल्या जाग्यार आयर्लंडांत वादळाक संपडता ताका आनी त्या शिप्पर असल्या सगळ्यांक कळटा की आता ती मरण पावतात म्हणून. कितेंच उपाय नासलो. जॉन न्यूटन ताच्या मोतींत चिंता आनी म्हणटा, जेजू तू आसाय जाल्यार, तू नीज देव, तू काल आज आनी सदां सर्वता तूच देव वय जाल्यार आमकां या वादळांतले तू निवार. आनी जर तर तू या वादळांतले म्हाका निवारताय जाल्यार आयच्या दिसा हांव वाचून उरलो तर हांव तुजो खरो पाटलाव करतलो. संवसारी वस्तूंचो हांव त्याग करतलो आनी तुजो पाटलाव जावन हांव जियेतलो म्हूण तो निचेव करता आनी दिंबेर पडून तो मागणें करता. जेन्ना तो दिंबेर पडून मागणें सुरू करता वादळ उणें उणें जावन येता आनी सगळे वादळ थांबता. वय म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, जेन्ना तो वचून अमेरिका पावता, ताची शीप पावता, त्या दिसा तो निचेव करता, आनी हांव या गुलामांक विकाना आनी हांव ताचे धंदो करिना, म्हजो जीव हांव म्हज्या जेजूक समर्पण दिता म्हणटा. आनी तो कितें करता, आपलो जीव तो जेजूक समर्पण दिता आनी तो एक अँग्लिकन इगर्जीचो तो याजक जावंक पावता. आनी आमी सगळ्यांनी एक हिम्म आयकलां जावंक पुरो. हे हिम्म अशें जावन आसा, सगळ्यांनी आमी आयकलां जावंक पुरो. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. इतले सुमित अमेझिंग ग्रेस, magnificat, हे सगळ्यांनी आमी हे हिम आयकला आनी गायला जावंक पुरो. हे इतले सोबीत हिम्म कन्वर्ट जाल्ल्या त्याच जॉन न्यूटनान बरयल्लें जावन आसा. वय म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, ताणें ताचें सर्वस्व जेजूक समर्पण दिलें आनी देवाक महिमा दिली. आनी अशें देवाक महिमा दिल्लो जॉन न्यूटन एक खरो क्रिस्ताचो पाटलाव जावंक पावलो. आनी दुसऱ्या रितीन आमी पळयल्यार ताणें तितलेंच न्ही, जॉन न्यूटनान ताच्या जिवितांत उपरांत ताणें कितें केलें म्हळ्यार सान जुआंवचो वांजेल 3रो अवस्वर 30 वळ सान जुआंव ती म्हणली उतरां, तो म्हणजे जेजू वाडत वाडत वसा जय, हांव ल्हान ल्हान जायत येजय. हे उतर जॉन न्यूटनान ताच्या जिवितांत ताणें अनुसरण करून तो जियेलो. वय म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, हांवें आनी तुमी आमच्या दिसपट्ट्या जिवितांत जेजून वाडोवन वाडोवन येजय आनी हांवें ल्हान ल्हान जायचे म्हणून आमी सांगूंक जाय. त्या दळा मात्र हांव आनी तुमी आमचो स्वार्थ सांडून, आमचो गर्व सांडून खऱ्या रितीन जेजूचे खरे पाटलाव जावन जियोंक आमी शकतले. हांव प्रेज द लॉर्ड. आनी दुसऱ्यान जेजूचो पाटलाव कसो म्हळ्यार तांचो कुरीस घेवचो, म्हणजे आमचो कुरीस घेवन आमी फुडें सरचें. आत्तां आमी आयकल्लें तेंच सान लुकाचो वांजेर 9 वस्वर 23 वळींत, आपलो कुरीस दिसान दीस उखोवन घेव आनी म्हज्या फाटल्यान येव. हेंच आमी हर एक पुटी गायता न्ही. म्हजो शिसांवच्या कुशी वताय, गे कुरीस तुजो पाटलाव कर म्हजो. वय म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, कुरीस म्हळ्यार कितें? कुरीस म्हळ्यार आमकां हर एकल्यां की आमची जबाबदारी दिल्या न्ही. आमकां हर एकल्यां की जबाबदारी आसा. खंयची जबाबदारी ती?
ल्हान भुरग्यांक शिकपाचें, दादल्याक कुटुंब बांदून हाडचें, बायलेक कुटुंब सांबाळचें, तशेंच आमचें काम, हुद्दो, जर आमकां कसली रेस्पॉन्सिबिलिटी आसात, हे सगळे कितले कश्ट आयल्यारी सतान, नितीन आनी न्यायान जेजून कस सोंसलेले बरी सोंसणीकायेन सोंसून व्हरून फुडें सरचें. हाका म्हणटात आमचो कुरीस घेवन मुखार सुनवेचें म्हणून. जायना म्हणून आमच्या कश्टांतावन पळापळ घेवचें न्ही, वा आमकां कश्ट जातात म्हणून हेरांच्या माथ्यार घालूंकी पळोवचें न्ही. जायते फावटी आमी कितें करता, आमकां जायना म्हणून ल्हवू हेरांच्या माथ्यार घालूंक पळयता आनी आमच्या जबाबदारेतावन सुकारी मारूंक पळयता नेंगी. अशें करूंक नजो म्हणटा जेजू. जर म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, जेजून ताच्या कुर्सातावन पळापळ घेतली तर आज आमकां आमच्या पातकाचेर जैत मेळना आसलें. जेजून ताच्या कश्टांचो तो कुरीस मोगान स्वीकार केलो आनी आमी ताचे खरे पाटलावदार जावन जियोंक सोदता जाल्यार आमचे दिसपडते जिणयेचे कश्टांचे कुरीस मोगान सोसूंक तयार आसूंक जाय म्हणटा जेजू म्हाका आनी तुका. आनी सांगातास आमच्या ह्या कश्टांचो कुरीस आमी मोगान सोसून व्हरतना भावार्थ आमचे थंय आसूंक जाय म्हणटा जेजू. भावार्थांत आमी पातयोंक जाय म्हणटा तो ह्या आमच्या हर एका जबाबदारेंत, आमच्या हर एका कश्टांत, आमच्या हर एका नश्टांत जेजू म्हाका आनी तुका सांगात दिता म्हूण पातयेज म्हूण तो आमकां सांगता. प्रेज द लॉर्ड. वय म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, तर आमच्या जिवितांत कश्ट येतना, आमच्या जिवितांत आमी दूख भोगतना निराशी जावचें नाका. आमी त्या वक्ता चिंतयांगी जेजूच्या पाशावांत हांवें आनी तुमी वांटो घेतला म्हणून. हांव आनी तूं जावंक पावल्या म्हूण चिंतया तो सिरेनाचो सिमाव. खंडीत म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, ते दळा आमकां आमचे कश्ट म्हूण भोगचे नात. आमचे दूख, आमची पिडा शिडा आमकां ती दूख म्हूण भोगची ना, आमची पिडा आमकां पिडा म्हूण भोगची ना, पूण त्या वक्ताय आमकां संतोष भोगतलो. कित्याक आमकां ते दळा जाणा जातलें हांव आनी तुमी जेजू म्हजे सांगात आसा, हांव जेजूच्या कश्टांत ताच्या पाशावांत वांटेली जाल्या म्हणून. प्रेज द लॉर्ड. आनी हे जावन आसा दुसरें स्टेप, आमी खरो क्रिस्ताचो पाटलाव करूंक. तिसरें स्टेप जावन आसा जेजूचो पाटलाव कसो म्हळ्यार पेल्याच्या आदाराक गरजांक सदांच मोगान पावचें. पवित्र पुस्तकांत आमी वाचल्यार धर्मदूतांची कृत्यां अवस्वर 10:30-8 हे परी सांगता. जेजू बरें करीत गेलो म्हणून. जेजूचो पाटलाव करतल्या आमी हर एकल्यांनी बरें करीत वेचें. म्हणजे पेल्या तावन म्हाका कितें मेळटा म्हूण राखचें न्ही. बगार पेल्या खातीर आपणाक समर्पण दिवचें. म्हाका कितलें मेळटलें म्हूण चिंतचें न्ही, म्हाका कितें मेळटा म्हणून. बगार हांवें कितलें दिवयेत या हांवें कितें दिवयेत ते हांवें आनी तुमी पळोवंक जाय. मोगाच्या भाव भयणीनो, जेजू क्रिस्तांतावन म्हाका आनी तुमकां दाराळ रितीन मेळ्ळा. ते आमचेच तकी आमी दवरूंक न्हय. बगार पेल्याच्या गरजांक पावोवंक जेजून आमकां उपदेश दिला न्ही. तुजो करताय तसो तुज्या पेल्याचो मोग कर म्हणून. एक हिम आसा, लव दॅट्स समथिंग दॅट यू गिव इट अवे, गिव इट अवे, गिव इट अवे,
Love, that's something that you give it away and it comes back right to you. It's just like a magic penny. Hold it tight and you won't get any. Lend it, send it, give it away and it comes back right to you. वय म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, जर तर देवान दिल्ले ती तालेता, देवान दिल्ले ते धन ते दिर्वे आमी आमचेच तकी आमी लिपोवन दवरल्यार आमी कितें जाता? तो तालेता देवान वांटिली, एकल्याक ताणें दिली, ताणें कितें केलें? ते ताणें सोक्सांत घालून धरणी पोंदा लिपोवन दवरलें. तातूंत कांयच बदलावण जावना. तशें जाल्यार आमच्या जिवितांत आमी देवान दिल्ली देणी हेरांतय आमी वांटून घेनातले जाल्यार म्हजे आनी तुमचे जिवीत जावंक पावतले स्टॅग्नंट वॉटर आसल्या भशेन. स्टॅग्नंट वॉटर म्हळ्यार बोंग दवरिल्लें या रावोन आसलें उदक. स्टॅग्नंट उदक कितें जाता? एक कडेन साचल्यार ते कुसता आनी उपरांत ते घंटा न्ही. तशें जावंक नजो. म्हजे आनी तुमचे जिवीत जावंक जाय झरीच्या वळच्या उदका भशेन. कितले झरीचे उदक वाळून येता तितले बरोन बरोन ते येते आसता. तशें जावंक जाय. कितले आमी आमची देवान दिल्ली देणी हेरांतय आमी वांटून घेता तितले तितले देव आमकां बरोवन दिता. त्या देखून सेंट जॉन्स गॉस्पल 10:10 सांगता, तुमकां बरोवन वोमतोंच्या मापान देव दितलो म्हणून. जर तर बरोवन वोमतोंच्या मापान देवांची देणी हांवें आनी तुमी ती स्वीकार करचे जाल्यार पेल्याच्या गरजांक हांवें आनी तुमी पयले पावोंक जाय. पूण म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, पेल्या भाव भयणीक बरें करतना आमी दोन अडखळी येतात, दोन रितीन अडखळी येतात. पयले रितीन वैयक्तीक रितीन म्हणजे म्हजे स्वतावन म्हाका अडखळी येतात, आनी दुसऱ्यांक बरें करतना आनी एक रितीन आनी हेरांतोन आमकां अडखळी येतात. दोन तरांचे अडखळ येतात. आनी पयले रितीन वैयक्तीक रितीन म्हणजे म्हजेच तावन म्हाका अडखळ येता. ती किती अडखळ? हेरांक बरें करूंक म्हजेच तावन वैयक्तीक रितीन म्हजेच तावन म्हणजे म्हाका फुरसत ना ताका हेल्प करूंक. कशें हेल्प करचें म्हूण कांय समजना. म्हाका वेळच ना, कांय फुरसत ना, वेळ ना. असली निभा सोदची जावन आसात. असली निभा सोदची वैयक्तीक अडखळ पेल्याच्या गरजेक पावोंक. आनी दुसऱ्या रितीन म्हळ्यार हेरांत आमकां अडखळ येतात ते जावन आसात हेरांनी आड पाय दिवचो, खोबरो उलोवचो आनी पाटल्यान उलोवचें. हे जावन आसात हेरांत येवचे अडखळ्यो. पूण म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, वेळाचो अभाव आसल्यारय थोडे फावटीपणी फुरसत करन पेलो कितें म्हणटा म्हणलें गण्य करीत आसतना आमी बरें करूंक फुडें सरचेंच जेजूचो पाटलाव करचें जावन आसा. म्हजे विशयांत लोक कितें खोबरो करता या म्हज्या विशयांत पाटल्यान कितें उलयता ते आमी चिंतचें नाका. हांवें आनी तुमी बरें करचें सोडचें नाका. म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, आमी बरें करूनच या. आनी हेंच जेरमयाच्या प्रवादेच्या ग्रंथांत 18:19-20 वर्ड सांगता, सर्वेस्परा म्हाका कान दी, म्हजे दुस्मान सांगतात ते आयक, बरें केलां ते वायटान फाटी दिवचें, कित्याक म्हजो जीव काडूंक ते एक फोंड कोणटात. वय म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, बरें करतना लोक पाटल्यान उलयतात. जेजूचेंत जिवीत पळयल्यार ताणें बरें मात्र केलें. 33 years तो ह्या संवसारांत जियेतना मनशा सैमान ताणें कांय वायट करूं ना, फकत बरें केलें. आनी ताच्या बरेपणाक कितें मेळ्ळें ताका उपरांत? कुरीस मात्र न्ही गे. कोणी ताका व्हडलो मुकोट दिलो गी, वज्राचो ना, कुरीस दिलो. तर म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, उगडास दवरया, बरें करतना कुरीस मेळटा म्हणून ताका आमी अर्गां दिवंक जाय. प्रेज द लॉर्ड. आनी चवथ्यान जेजूचो पाटलाव करचें म्हळ्यार संवसारी वस्तूंचेर आसची आशा, लेखवतो हुस्को पयस करचो. कित्याक जेजूनच म्हळां
पहिले सोदा तुम्ही देवाचे रास आणि सर्व हांव तुमकां दितलो. सा लुकाचो वांजेल 9 अवस्वर 57 वर्ड. कोल्याक माटी आसात, सुकड्यांक गोंटेर आसात, पूण मनशा पुताक मातेंकूंक सयत सुवात ना. वय म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, जेजू दुबळो जावन जल्मालो तशें ताच्या पाटला उदारांनी म्हणजे आमी आनी तुमी दुबळी जायचे, म्हणजे आसल्यांत संतुश्ट जावन जिवचे. दुबळी म्हळ्यार जेजू म्हणा नांगी आतां सगळें तुजें घरदार सोड, वचून रस्त्यार वचून राव, थंय ह्या फुटपाथार वचून न्हिदे म्हूण सांगना आमकां. दुबळी जावन जिवचे म्हळ्यार आसल्यांत संतुश्ट जावन जिवचे. तो ग्रेस्त तरणाटो आमी पळयलो, तो जेजू लागीं वेता, सोम्या सर्गीच्या राजांत रिगोंक हांवें कितें करीचें. तो ग्रिस्त जावन आसलो. जेजू ताका कितें म्हणटा आमी सगळ्यां जाणां ही ओपार, आसले तुजे सक्कड वीक आनी ये आनी म्हजो पाटलाव कर म्हणून. ताचें तें जालें ना म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो. वय आमकां कश्ट मारतात, आमकां हर एकल्यांक की ग्रेस्त जावन जिवंक आशा आसा. जेजू म्हणना तुमची ग्रेस्त काय पुरा सांडा म्हणून ना, पूण आमी लेका वक्तो हुस्को करचो न्ही म्हणटा जेजू. म्हळ्यार आतां म्हजे कडेन इतलें आसा, 4 बेडरुमाचें घर आसल्यार, ताच्या कडेन 6 बेडरुमाचें घर आसल्यार म्हजेंय तशेंच जावचें म्हणून आमी थोड्या फावटी चिंता करचें आसता. तसलो हुस्को सोडचो. दुबळीकाय आनी दुबळीकाय म्हळ्यार आनी एक आसा, म्हणजे हांव कांयच न्ही, म्हजो सोमी म्हजो सर्वस्व म्हणून जिवचें. ब्लेसिड आर दोज हू आर मीक, म्हळ्यार अत्मीक रितीन आमी ग्रेस्त जावंक जेजू आमकां आज आपोवणें दिता. म्हळ्यार संवसारी रितीन संवसारी वस्तूंनी आमी दुबळी जावन आसल्यारी अत्मीक रितीन ग्रेस्त जावन जिवंक आज म्हाका आनी तुका आज उलो दिता. आनी हेंच भाग्यवंत कार्लोस आकुस्ती 10 तारीखेर ताका भाग्यवंत म्हूण प्रसारिल्ले ह्या म्हयन्यांत. वय अत्मीक रितीन तो ग्रेस्त जावन तो जियेलो म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो. लुकेमियान तो वळवळटना डॉक्टर ताचे लागीं येवन सांगतले, तूं कितलो कश्ट जाताय न्ही, कितली दूख तुका भोगता न्ही हे लुकेमियाच्या किमोथेरपी कान घेतना. पूण ताणें हर एक पटी त्या डॉक्टरांक दिवची जबाब जावन आसली, इतलेंच, म्हजी दूख पेल्याच्या दुखी मुखार कांयच न्ही. आनी तांतून ताच्या दुखीन ती तो संतुश्ट जावन जियेतलो म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो. जायते पोटी आमी आमची दूख व्हडली म्हूण चिंतचें जावन आसा न्ही. आमी केदाळे म्हज्या वदनी दुसरो कश्टांत आसा म्हूण चिंतूंक जाय. हांव दुबळो न्ही, म्हज्या की चड कश्टांत आसा म्हूण जेन्ना आमी चिंताव त्या दाळा जेजू खंडीत ही आमचेर बेसांव घालतलो. आनी जेजूचेर म्हाका आनी तुका फोकस करूंक जातलें, आनी जेजूचो खरो पाटलाव म्हाका आनी तुका करूंक जातलें म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो. प्रेज द लॉर्ड. आनी 5व्यान जेजूचो पाटलाव करचो म्हळ्यार केदाळय तयार आसचें. बी रेडी एनी टायम, हर एक पोटी तयार आसचें, गळाय करचें न्ही. सा लुकाचो वांजेल 59 अवस्वर 60 वर्ड अशें सांगता, सायबा हांव वचून म्हज्या बापायक मातयेक पायता पर्यान पुणी म्हाका अवकाश दी. जेजून ताका म्हळें, मेल्ल्यांक मेल्लेस मातयेक पावन दी. तूं वच आनी देवाचें राज परगट कर. वय म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, आमी ह्याच वर्सा म्हजो पूत 5th स्टँडर्डांत आसा, ताच्या हिंदी बुकांत एक कबीर दासाचे एक हे आसा, काय म्हणटात पोयम आसा. आनी ते पोयम अशें आसा, कल करे सो आज कर, आज करे सो अब. म्हळ्यार फाल्यां करता म्हूण सांगनाका, फाल्यां करचें की आज कर, आज न्ही आतां तुजें बरेंपण करूंक सुरू कर म्हणून. म्हणजे फाल्यांच्या दिसाक राखचें न्ही बरेंपण करूंक, जेजूचो पाटलाव करूंक फाल्यांच्या दिसांनी ह्या घडयेंत हांव फाल्यां कोणेय पळोवंक ना म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो. आमी कोणेय फाल्यां म्हणलें चिंतूंक नजो. फाल्यांचो दीस म्हाका आनी तुका फावो जाता या ना ते आमी नेणाव म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो. सिविटाचें जिवीत आमी पळयल्यार सासणाचो विशय जेजू ताका लाबोवन दी.
कितले संतोषान ताच्या भुरग्यांच्या विशयांत कितली सकड योजना ताणें मांडून हाडून हातिल्लींगी. ताणें ताच्या भुरग्यां विशयान बरेंपण चिंतून हातिल्लींगी. आज ताच्या भुरग्यांचो फुडार पळोवंक ते ह्या संवसारांत आसा गी ना म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो. त्या देखून आमी फाल्यांच्या विशयांत फाल्यां हांव करता फाल्यांत हांव न्ही. ह्या घडयेंत आतांत हांव जेजूचो खरो फाटलाव करून जियेता म्हणून हांवें आनी तुमी निचेव करूंक जाय म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो. आनी हेंच बरें करतना आमी आतांत हांव करूंक सुरू जाय. ह्या घडयेंत हांव एक फावटी सांत डॉमिनीक सावियोच्या जिवितांत जाल्लें घडीत हांव तुमच्या मुखार दवरूंक आशेता. सांत डॉमिनीक सावियो ल्हान सांत 12.5 वर्सांचो भुरगो तो एक फावटी ल्हान आसतना खेळोन आसतना ग्राउंडांत फुटबॉल ताचे मोगाचे गेम जावन आशिल्ले. ताच्या उरलेल्या स्टुडंट्सा सांगाता तो फुटबॉल खेळोन आसलो आनी ताचो मास्टर कोण म्हणून तुमी जाणात, डॉन बॉस्को. एक फावटी तो फुटबॉल खेळोन आसतना ताचो फुटबॉल कोच तांकां सगळ्यांकी आपयता आनी तांकां म्हणटा, तुमी चिंता आयच्या दिसा ह्या घडये एक देवदूत आंज बडवो सर्गांतल्यान सकयल येवन तुमकां सांगता की तुमकां सगळ्यांकी आतां हांव सर्गा राजाक आपोवन व्हरता म्हण तुमकां सांगता जाल्यार तुमी कितें करतात. हे सवाल तांचो फुटबॉल कोच सान डॉमिनीक सावियो आनी ताच्या दुसऱ्या स्टुडंटांक त्या भुरग्यांक विचारता. त्या दाळा एक भुरगीं म्हणटात, सर हांव म्हज्या घरा धांवून वचून म्हज्या मम्मीक सांगता देवदूत आयला म्हाका सर्गा राजाक आपोवन व्हरूंक, हांव वेता तिका बाय म्हणटा, हांव वेता म्हण तशें सांगता म्हणटा. आनी एकलो भुरगो म्हणटा, हांव इगर्जेक वेता बरें सुटावे कुमसार जाता म्हणटा. आनी एकलो भुरगो म्हणटा, हांव म्हज्या पुरा फ्रेंड्सांक सयऱ्या धैर्यांक वचोन सांगता म्हाका सर्गाक आपोवणें आयला म्हणून. आनी तोच कोच सांत डॉमिनीक सावियोक विचारता, तूं कितें म्हणटाय डॉमिनीक, जेन्ना तुका सर्गीचो दूत हांव तुका सर्गा राजाक आपोवन व्हरता म्हूण सांगतना तूं कितें म्हणटाय. आनी तूं खेळोन आसतना तो म्हणटा, हांव खेळोनूच रावता. वय म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, कित्याक तो खेळोनूच रावता म्हणटा, कित्याक तो सदांच देवाच्या येण्याक ताची जिवीत तयार दवरूनच आसलो. ताका खंयच्याय संवसारी वस्तूंची गणने नाशिल्लें. तो सदांय तयार आसलो. एनी टायम ताका म्हळ्यार सर्गींत हांव आपोवणें आयल्यार हांव वचूंक रेडी आसा म्हूण तो तयार आसलो. हांव आनी तुमी तयार आसांगी आमच्या दिसपडत्या जिवितांत न्ही, म्हणजे सर्गींच्या राजाक वचूंक न्ही. सर्गींचे राज खंय हांवें तुमकां पयलोच सांगला ह्याच संवसारांत आमच्याच घरांनी ते आसा म्हणून. हे सर्गींचे राज चड बळ अदीक करूंक आमी खरे क्रिस्तांव फाटलाव जावन आसांगी. आमच्या कुटुंबांत सर्गींचे राज हांवें तयार केलांगी. म्हज्या सैऱ्या धैर्या मध्ये, म्हजे इश्ट मंत्रा मध्ये म्हजे सर्गींचे राज हांवें तयार केलांगी. ना तर आमी तयार रावया आनी तयार करया म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो. प्रेज द लॉर्ड. आनी निमाणे सोवे जावन आसा. क्रिस्ताचो फाटलाव करचो म्हळ्यार जिविताचे केंद्र फकत जेजूचेर दवरून दुबावा विणे जियोवचे. सान लुकाचो वांजेल 61 hours वर 61 आनी 62 वळ अशें सांगता, सायबा हांव तुजो फाटलाव करता. 59 hours वर 61-62 वळ. पूण पयले वचून म्हज्या घरच्यांक हांव आदेवस म्हणून येता. जेजून ताका सांगलें, नांगराक हात दिवन फाटीं पळयतलो देवाच्या राज्याक योग्य न्ही. नांगराक हात लावन फाटीं पळयल्यार कितें जाता. नांगराक हात दिवन फाटीं पळयल्यार मोत कश्यांत केंद्रीकृत करूंक साध्य जायना, कोसोवंक जायना. तशेंच म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, जेजूचो फाटलाव करतना मोत राटवळींनी मेतेर केल्यार आमकां ताचो फाटलाव करूंक असाध्य. पयले पेद्रूचे पत्र 5 व 7 वळ अशें सांगता, सोर तुमचो कंत हुस्को म्हजेर सोडा, हांव तुमकां विशेव दितलो म्हणून. म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, 1860 इसवेंत इटलीच्या एकवटा खातीर गुस्सुपे गॅरिबाल्डी, तुमी आयकला जावंक पुरो हिस्ट्रेंत आसा गॅरिबाल्डी, हो इटलीच्या एकवटा खातीर
तरणाट्यांक इटलीच्या तरणाट्यांक उलो दिता आणि म्हणता हांव तुमकां वस्ती म्हणजे शेल्टर वस्ती वस्त थिंग्स धन दिरवें ट्रेजर जेवण फूड खाण बसयना पूण राष्ट्रा खातीर तुमकां मोग आसा तर तान भूक झूज आणि मरण बसयता म्हणटा आणि अशें म्हणून तो ताचे प्रोक्लेमेशन करूनच वेता आणि हजारांचे की चड तरणाटे गॅरिबाल्डी संगी मेळटात आणि इटलीचे संरक्षण करूंक ते मुखार सरतात वय म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो जेजू क्रिस्त देवाचे राज स्थापन करूंक आयिल्लो आपल्या पाटलावदारांक म्हणजे म्हाका आणि तुका सुख संपत्ती धन दिरवें आस्त बदीक बसयना बगार विरोधपण तिरस्कार बगूंक आसा म्हूण तो स्पश्ट सांगता जेजूचो खरो पाटलाव करचो व्यक्ती म्हणजे सतानितीन सेवेच्या मनोभावान चलचो तो आपल्या मोगाच्यांक सयत कांटेल्याचो जाता तरी जेजूचो पाटलाव करतल्या हर एकल्यांनी निराशी जावचे न्हय कित्याक तो लोकांक तिरस्कारोसो जाल्यार जेजूक तो मोगाचो जाता जेजू ताचे संगी रावता आणि हेंच सा मातेवाचो वांजेल 5 अवस्वर 11 to 12 वोल्ट सांगता मुजे पासत तुमकां अपमान सोसूंक दगदणी बगूंक आणि सोल थरांची गडपां करून तुमचेर आड उलयतात ते आयकूंक मेळत जाल्यार तुम्ही कितले भागी संतोष आणि उल्हास पावा कित्याक सर्गा राजांत यथेश्ट प्रतिफळ तुमकां तयार आसा वय म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो जेजूचो पाटलाव आमी करता जाल्यार आमी उडास दवरूंक जाय म्हाका आनी तुका विरोधपण मेळटा म्हाका आनी तुका थोड्या पटी लज बगोवंक मेळटा आमी निराशे जावचे नाका कोणे आमकां कांटाळल्यार आमच्या मोगाच्यांनी आमकां तिरस्कार केल्यार जेजू आमचो तिरस्कार करिना बगार तो आमचो चड आनी चड मोग करता म्हूण आमी उगडास दवरया तर आज हांव आनी तुमी आमकांच एक घडी सवाल करया हांव आनी तुमी निजाय की क्रिस्तांचो पाटलावदार गी हांव आनी तूं निजाय की क्रिस्ताचे पाटलाव करता गी ना जाल्यार म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो ह्या वेळार जेजू लागीं आमी सांगया सोम्या जेजू सदांच हांवें सगळ्या म्हज्या काळजान सगळ्या म्हज्या मनान तुजो पाटलाव करूंक म्हाका धैर्य दी म्हाका उदार मन दी म्हजे थंय तुजी कृपा दी म्हूण आमी मागया आनी सक्कडी आमी हें गायन हांव चिंता सक्कडी जाणा म्हणून ब्रदर रोशन हें गायन तुमच्या स्क्रिनाचेर घालतलो हें गायन हांव आनी तुमी सक्कडी गावया पाटलावदार आमी जेजूचे म्हणून आणि ह्या गायना मारिफात जेजूक आमी सांगया सोम्या जेजू आयच्या दिसात ह्या घडयेंत हांव तुजो या तुजी खरी पाटलावदार जावन जियेता म्हणून आमी भास दिवया गावया आमी गीत पाटलावदार आमी जेजूचे तुमच्या स्क्रिनाचेर येतले हे हिम्म पाटलावदार आमी जेजूचे पाटलावदार आमी जेजूचे पाटलावदार आमी जेजूचे पाटलावदार आमी जेजूचे घेवन कुरीस आमचे शांतीपणाचे पाटलावदार आमी जेजूचे घेवन कुरीस आमचे शांतीपणाचे पाटलावदार आमी जेजूचे वेतांव आमी सगळ्या संवसाराक दितांव सगळ्यांक बरी खबर सांगता तांकां रावोंक तयार
पोविसावून सोमिया मुखार पाटलावदर आमी जेसूचे पाटलावदर आमी जेसूचे घेवन कुरीस आमचे शांतीपणाचे पाटलावदर आमी जेसूचे. Praise the Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Hallelujah. 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 आता आम्ही आमच्या जेजूच्या मुखार आम्ही समर्पण देऊया. पहिल्या सुवातेर आम्ही समर्पण देऊया. हो सगळो संसार कोरोना व्हायरस म्हणल्या या पिडेक बली जाला. वय म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, हर एक भाव भयणी भियान जिवन आसात ह्या संवसारांत आनी राखोन आसात केदाळा या कोरोना व्हायरसाक वॅक्सिनेशन येता म्हणून. आमच्या दयाळ सोडवणदारा जेजू क्रिस्त लागीं या वेळार मागया आमी बेगीनच या कोरोना व्हायरसाक जाय आसली वॅक्सिनेशन सोदून काडूंक करपा तो संवसाराच्या वैज्ञानिकांच्या मोतींत घालून दी म्हणून. आणि बेगीनच या कोरोना व्हायरसांतून या संवसाराक मुक्ती जेजू दिवं दी म्हणून या वेळार आमी मागया. कितलोसो लोक मिलियन्सांनी लोक या कोरोना व्हायरसाक बली जावन मरण पावल्यांत. तांच्या आत्म्याक जेजू शांती दिवन दी आणि तांकां ताच्या सर्गींच्या राजांत तो स्वीकार करून दी म्हणून आमी मागया. तितलेंच न्हय, या कोरोना व्हायरसांत कश्टोन आस्पत्र्यांनी घरांनी वळवळटल्या सगळ्यांकी जेजू ताच्या जरबादाच्या मारांनी सोंसल्या त्या गाया वरवीं तांकां आपोवन तो या वक्ताक गूण करून दी म्हणून आमी मागया. तशेंच विविध रितीच्या पिडे शिडेक बली जाल्ल्या पिडेस्तांक जेजू ताच्या गाया वरवीं आपोवन गूण करून दी म्हणून आमी मागया. मागया आमी जेजूनच आसा केल्ल्या आमच्या या पवित्र सभे खातीर. ही पवित्र सभा सोलून वचच्या ताणेंच विंचून काडलेल्या ताच्या याजकी वर्गां खातीर आमी मागया. या याजकी वर्गांक जेजू ताच्या पवित्र आत्म्याच्या कृपेन सोलोन व्हरून दी म्हणून आमी मागया. वय तशेंच आमी मागया सगळ्या आमच्या कुटुंबा खातीर. आमची कुटुंबां जावं दित ती जशी जेजूची कुटुंब जावन आसले त्या नजरेंतान भाग्यवंत कुटुंब, तशेंच आमची कुटुंबां ह्या संवसारांत भाग्यवंत जावन ती आसूंक जेजू लागीं कृपा आमी मागया. कुटुंबाच्या वडिलांनी एकामेका सोड दोड करून एकामेका मानान लेखून एकामेका बोगसोन जियोंक जाय आसली कृपा जेजू लागीं मागया. तशेंच आमच्या भुरग्यां खातीर आमी मागया. आमच्या भुरग्यांक जेजू विधेयपण दिव दी म्हण मागया. या संवसारांत भुरगीं वाडोन येतना अविधेयपणाक ती वळख जातात, वडिलांक ती मान करिनात. वय म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, मागया आमच्या भुरग्यां खातीर. तशेंच शिकपाक तांणी ध्यान दिवंक, शिकपाक तांकां जाय आसली विजडम, जाय आसली नॉलेज जेजू तांकां दिवं दी म्हणून आमी मागया. तशेंच आमी मागया राष्ट्रांच्या मुखेल्या खातीर. वय म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, या राष्ट्रांच्या मुखेल्यांनी तांचे राष्ट्र स्वार्थान न्हय बघा निस्वार्थपणी तांच्या राष्ट्राच्या उदरगते खातीर, तांच्या राष्ट्रांत जियेतल्या लोकांच्या बरेपणा खातीर तांणी बरी योजना मांडून हाडूंक जाय आसली कृपा पवित्र आत्म्याची बोळ जेजू तांकां दिवं दी म्हणून आमी मागया. तशेंच विविध क्षेत्रांनी काम करतल्या हर एका वावड्या खातीर आमी मागया. डॉक्टरां खातीर, इंजिनियरां खातीर, ऑफिसांनी काम करतल्या खातीर, हर एका वावड्या खातीर आमी मागया. हर एकल्यांनी आमची आमची कामां बऱ्या तरान करूंक जाय आसली कृपा जेजू आमकां दिवं दी. काम नासलेल्यांक जेजू बरें काम फावो करून दिवं दी म्हण आमी मागया. तशेंच आमी मागया अनाथ आश्रमांनी येजोमांनी आसल्या खातीर तांच्या
कुमकेक उदार मनाच्या लोकांनी पावोंक जाय आसली कृपा जेजू लागीं आमी मागया. तशेंच सर गर्भेस्त स्त्रियां खातीर आमी मागया. हर एक गर्भेस्त स्त्रियांनी तांचे 9 महिने बऱ्या तरान वोवंक आनी तांच्या प्रसूतपणाची ती दूख तांणी सोंसणीकायेन सोसूंक आनी तांचे नॉर्मल प्रसूतपण जावच्या खातीर आमी मागया. बऱ्या तरान तांच्या भुरग्याक तांणी डिलिव्हरी जावंक आमी मागया. तशेंच आमी मागया भुरगीं नातिल्ल्या खाजारी जोड्यां खातीर तांणी आशेवचे तांच्या खाजारी जिवितांत आशेवचे ते भुरग्याचे देणे जेजू तांकां दिवं दी म्हूण आमी मागया. तशेंच आमी मागया सर्व आयच्या दिसा वेडिंग एनिवर्सरी तशेंच बर्थडे सेलिब्रेट करतल्या तशेंच ह्या जे की दिक्षाची एनिवर्सरी सेलिब्रेट करतल्या सोर भाव भयण्यां खातीर जेजू ताची दराळ विंचणार आशिर्वादा ह्या भाव भयणी ते घालून दी म्हूण आमी मागया. तशेंच आमी मागया सर देवाचे उतर परगडतल्या हर एका भाव भयण्यांक तांच्या जिवितांत कितेंय कश्ट आयल्यार तांणी फाटी सरिनासतना जेजूचो कुरिस्तो खांद्यार घेवन धैर्यान फुडें सरूंक जाय आसली कृपा जेजू तांकां दिवं दी म्हूण मागया. आनी तशेंच आमचे हर एकल्यांचे काळजाचे अत्रेक आमचे हर एकल्यांची खासगी मागणी ह्या वेळार जेजूच्या हातांत आमी समर्पून दिवया आनी जेजूक म्हणया जेजू तुवेंच तुज्याच ऐन वेळार इन युअर ब्युटिफुल time, Lord Jesus, in your own time, make it beautiful म्हूण आमी मागया. ताच्याच वेळार तो आमच्या जिवितांत ताची योजना जारी करून दी म्हूण आमी मागया. आनी हर एक आमचो गरजो आमचे कडेन मागोंक सांगिल्ल्या भाव भयणांच्यो गरजो आमच्योच गरजो आमच्या कुटुंबांच्यो गरजो जेजूच्या हातांत आमी समर्पण दिवन जेजूनच शिकयल्ले मागणे आमी सांगाता म्हणोवया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं. तुझे रास आमकां येव. तुझी खुशी सर्गा जाता तशीच ह्या संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्यांक बक्षितां तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेंत पडोवंक दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. आमेन. मोरये माये सर्गा संवसाराचे राणये आमा पासत सदांच तुझ्या पुता जेजू लागीं विनाती कर गे माये. नमान मोरये कुरपेन बदलेले सोबी तुझे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुझ्या कुशीचे जेजू. भाग्यवंती मोरये देवाचे माये आमा पापयां खातीर विनाती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. मायमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तशेंच आतां आनी